नमस्कार, पोया प्रायम खबरो। गोयच्यो दर्यादेगो नितळ करपाचे कंत्राट बेकायदेशीरपणीन दिला मुंबईच्या कंपनीक। रक्षा मंत्र्याचा भाव अवधूत पर्रीकारान केला सेटिंग। ॲक्टिव्हिस्ट आयरिशाचो आरोप, अवधूत पर्रीकारान न्हयकारले आरोप। मंत्र्यांच्या कामकाजाचो रिपोर्ट कार्ड बीजेपी करची ना जाहीर। पक्षाच्या कार्यकारिणीत बदल करपाविषयी राष्ट्रीय संघटन सचिवाकडेन चर्चा ना। रक्षा मंत्री पर्रीकार उलयलो मिडियाकडे। पंदरा दिसां भितर मागण्यो करात, ना जाल्यार गोंयभरची उदका पुरवण करतले बंद। पीडब्ल्यूडीच्या कंत्राटी कामगारांची सरकाराक शिटकावणी, कामगाराक 7 म्हयन्यासावन ना पगार। उज्ज्वला फळदेसायाचे आरोप फटीचे। सोकपीटा खातीर जमीन खणून वाट आडायल्ल्यान कागाळ केल्ल्यान सरकारी अधिकारी आशिल्ल्या फळदेसाय भावांक दितात त्रास, आदवोगादाचो दावो। आणि पुणेचे इन्कम टॅक्स, चेन्नईचे इंडियन बँक, हरियाणाचे HSIDC आणि हरियाणा पुलीस पावले अखिल भारतीय व्हॉलीबॉल सेमीफायनलीत। खबरो विस्तारान। गोयच्यो दर्यावेळो नितळ करपाक बेकायदेशीरपणान मनीष मोहिताच्या नांवान आशिल्ल्या 2 कंपन्यांक कंत्राट दिलां असो आरोप ॲक्टिव्हिस्ट आयरिश रॉड्रिग्जान केला। गोंय सरकार आनी कंत्राटदारां मदीं डील करपी रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकाराचो भाव अवधूत पर्रीकार असो आयरिशाचो आरोप। हे आरोप तथ्यहीन आसात अशें अवधूत पर्रीकार आनी पर्यटन मंत्र्यान स्पश्ट केलां। केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकाराचो भाव अवधूत पर्रीकारान दर्यावेळ नितळ करपी कंत्राटदार आनी गोंय सरकाराच्या अधिकाऱ्यां मदीं डील केला असो आरोप ॲक्टिव्हिस्ट आयरिश रॉड्रिगिसान शेनवारा केलो। अवधूत पर्रीकार आदलो पर्यटन संचालक निखिल देसाय आनी कंत्राटदार मनीष मोहिता आड आरोप सिद्ध करपाक आपल्या कडेन डिजिटल पुरावे आसात असो दावो आयरिशान केला। आपूण भ्रष्टाचार विरोधी फाट्यां कागाळ करून सगळे पुरावे दितलो अशें तो म्हणटा। Now in the official papers nowhere does Avadhut Parrikar's name appear, but Avadhut Parrikar has been attending all the meetings of the department officials with the beach cleaning contractors. There is also evidence of communication through WhatsApp and communication through SMSs between Avadhut Parrikar and the cleaning contractors on this beach cleaning contract issue. कंत्राटदार वा सरकारी अधिकाऱ्यांकडेन आपलो कसलोच संबंध ना, आयरिशान केल्ल्या आरोपांत मात्तूय तथ्य ना अशें अवधूत पर्रीकारान प्रुडंटाक सांगलें। As for me, it is a baseless allegation he is putting without any. In fact, I have got no relation with whatsoever with any government men, but I have got no connections also. I don't know people also. I don't know their mobiles also. मोहिताच्या 2 वेगवेगळ्या कंपन्यांक उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्यो दर्यावेळो नितळ करपाचें कंत्राट वर्साक 14.5 कोटींक दिल्लें, पूण दर्यावेळो सारक्यो नितळ करूंक ना असो आरोप आयरिशान केला। Manish Mohata is the owner of both these companies. He has not fulfilled a single condition of the tender. Beaches from Agonda to the north of Goa are strewn with garbage. Garbage is being burnt, vegetation is being destroyed, and there is no proper disposal, leave alone the segregation of garbage. दर्यावेळो नितळ करपाचें कंत्राट वर्सुकी पद्दतीर दिलें खरें, पूण लेखा खात्याची मान्यताय घेतल्या उपरांतच सरकार पैसे दिता अशें पर्यटन मंत्र्यान सांगलें। डिपार्टमेंट ने कमेटी बिठाई उसके ऊपर और कमेटी उसकी जांच करके उसके हिसाब से पेमेंट दे रहा है। जो भी टेंडर है पूरा नॉर्थ गोवा साउथ का 1,16,00,000 महीने में उसको देने का, लेकिन उतना वो काम नहीं करता है। तो कमेटी उसके हिसाब से उसका पैसा काट छाट करके कोई 35 लाख 40 लाख 50 लाख ऐसा पेमेंट कर रहा है, लेकिन कुल मिला के उसका टेंडर के हिसाब से 1,16,00,000 देने का, उतना तो पैसा हम लोग कभी डिपार्टमेंट उसको नहीं दिया। कागाळ करून आरोप सिद्ध करचे म्हूण पर्यटन मंत्र्यान आयरिशाक आव्हान दिलां। प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार आनी नवाज शेख। बीजेपी मंत्र्यांच्या कामकाजाचे रिपोर्ट कार्ड जाहीर करचे नात।
बीजेपीच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीचो सचिव व्ही सतीशान बीजेपीच्या मंत्री आणि आमदारांच्या कामाचो नियाळ घेतला. भाजपा आनी मोगो मदल्या युतीचेर व्ही सतीशा कडेन कसलीच चर्चा जावंक ना अशें रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकारान सांगलें. तो पणजे मिडिया कडेन उलयलो. पक्षाच्या कार्यकारिणीत बदल करपा विशींच कांयच चर्चा जावंक ना अशें तो उलयलो. बीजेपीच्या मंत्र्यांचे रिपोर्ट कार्ड जाहीर करचे ना अशें रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकारान सांगलें. तो पार्टीन इंटरनल केल्लो तो तुज्या खातीर उपलब्ध ना. तो आमी मंत्र्या कडेन उलोवन केल्लो आसा. आमच्या कार्यकर्त्या कडेन आमी जे कितें उलयतात पळय ते तुका हांव प्रेसाक सांगूं शकना न्ही. तेजे परफॉर्मन्स तुमी सांगिल्ले लोकांक सांगतले म्हणटकीर सीएम जाले तेन्ना हांव सीएम आतां ना न्ही. म्हाका दिसता आमी प्रगती पुस्तक जें आसा पळय दीस इज कॉन्फिडेन्शियल रिपोर्ट वीच रिमेन्स विथ अस. त्यामुळे ताजेर तुम्ही प्रश्न विचारून फुडें काय फरक पडचो ना. बसकेन बीजेपीच्या आमदार आणि मंत्र्यांच्या कामाबद्दल आणि अडचणींबद्दल व्ही सतीशा वांगडा उलोवणें जाल्ल्याचें पर्रीकारान सांगलें. सतीश धोणाच्या बदली विशयी आमी विचारलें, ताजेर मात पर्रीकारान स्पश्ट जाप दिली ना. तुका आमचो पयलीं म्हणजे इंटरनल गजाल जी आसता पळय ती इंटरनल आसता, पण तुका हांवें सांगलें ऑर्गनायझेशन मॅटर आमी तातूंत डिस्कस केल्लें ना. इंटरनल गजाल सगळीच कित्याक सांगूंक जाय घरा. नाही एक मिनीट, कोण संघटन मंत्री केन्नाच प्रेसाक मेळना. वेलणकर जो आहा पळय तो सहसंघटन मंत्री ऑल इंडिया जॉयंट संघटन मंत्री आहा. तो प्रेसा कडेन केन्नाच तुवें ताका खंय नॅशनल लेवलचेर पळयला. त्यामुळे हांव तुका सांगता न्ही तो कित्याक मेळूंक हांव आशिल्लो बरोबर. तुका हांवें इतलेंच सांगलें की आमचो इंटरनल एक्सरसायज कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आनी आमदारांच्या परफॉर्मन्स विकनेस देर रिक्वायरमेंट्स फॉर नेक्स्ट 2 years आनी 2 वर्सां नंतर कितें करूंक जाय ज्याच्या आधाराचेर फुडल्या खेपे इलेक्शनान बरें हाजे पेक्षा रिजल्ट मेळटले हाजेर आशिल्ले. रक्षा मंत्री पर्रीकारान मुख्यमंत्री पार्सेकराची तोखणाय केली. ताच्या म्हणण्या प्रमाण मरिना हो फक्त एका मतदारसंघापुरतो विशय. मोदी सरकारचे वर्स पुराय जाल्ल्याच्या निमतान बीजेपीन वेगवेगळ्यो कार्यावळी दवरल्यात. आय एम व्हेरी कम्फर्टेबल नाव दॅट स्लोली द चीफ मिनिस्टर इज टेकिंग द ग्रीप. ही टूक मे बी 2-3 months टू टेक द ग्रीप. नवीन मनीस एकदम अचानक दितको थोडे दीस ताका अडचणी आसतल्यो त्यो हळूहळू हे करून आय फील दॅट द गव्हर्मेंट इज मुव्हिंग इन रायट डायरेक्शन नाव. प्रुडंटा खातीर महेश खाडी आणि दिनेश करपे. 15 दिसां भितर मागण्यो मान्य केल्यो ना जाल्यार गोंयभरची उदका पुरवण बंद करपाची शिटकावणी PWDच्या कंत्राटी कामगारांनी दिल्या. पगारांत वाड आनी कामाचो निश्चित वेळ थारावचो म्हूण कामगार मागतात. फाटल्या 7 म्हयन्यां सावन पगार पडूंक नाशिल्ल्यान कामगार चाळवल्यात. 3 meals जी आसा 3 टायमाची जेवण म्हणजे तांकां ब्रेकफास्ट आनी 2 सारकी तेंची रातची आनी दनपारची जेवणां इतले जाता असो किमान तांकां 9 ते 10 हजार पगार मेळपाक जाय. ताका लागून ह्या कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्सांक 10 हजार पगार मंथली मेळपाक जाय. 8 तासाचे वयर तांकां 4 काम दिवपाक जायना. ही मागणी आमी घेवन हांगासर आयज हे जनरल बॉडी मिटिंगान आमी हांगासर निर्णय घेतलो आसा. सरकाराक आमी त्या साठी 15 दिसाची मुदत दिता आणि ह्या 15 दिसाच्या मुदतीन समज जर जावंक ना जाल्यार आमी गोंयांत उग्र स्वरुपाचें आंदोलन छेडचें पडटलें आणि त्याचो परिणाम सबंद जनतेक जे आमी पाणी पुरयता पळय वॉटर आमी जो सप्लाय करता पळय तो वॉटर सप्लाय स्टॉप जावं शकता. आमकां पेमेंट मेळटा फक्त 4,000 मेळटा आणि त्या 4,000 आमगेले 4,000 मेळटा तोय बीन आमकां म्हयन्या मेळना. तो आमकां 4 आतां आमकां 7 म्हयने जाले पेमेंट ना. हितून आमकां गव्हर्मेंटा कडेन इतलीच मागणी आसा की गव्हर्मेंटान जर तेंचे कडेन जाता जाल्यार विनंती इतली गव्हर्मेंटा कडेन आसा की आमकां ह्या उपाशी पोटी मारची न्हू. PWDच्या कंत्राटी कामगारांच्या आंदोलनाक समाज वावरपी स्वाती केरकरान तेंको दिला. युनियनाची शेनवारा पणजे बसका जाली आनी सरकारा मुखार मागण्यो मांडपाचे बसकेन थारले. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार. घेवया एक विराम.